मोगाळा जेजू सांजूज एक समर्पण दिल्ल्या पूण तळाच्या ह्या सुवातेर ह्या पवित्र येवकारिस्ता मरिफात तूं खरोच हजर आसाय. मोगाळा जेजू हांव म्हाका सगळो तुका समर्पण दितां. आज हो थोडो वेळ तुज्या सांगाता करसूंचें भाग तुवें म्हाका फोवो केलाय. मोगाळा जेजू म्हजें सगळें जिवीत, म्हज्या जिविताच्यो सर राटावळी, म्हज्या जिविताची खंत बेजाराय, म्हज्या जिविताचें दूख, म्हज्या जिविताचें एकसूरपण
म्हज्या जिविताची सर्व योजना, सर्व कामां तुज्या पांया तळा समर्पण दिवंक हो वेळ तुवें म्हाका फोवो केलाय. मोगळा जेजू, जे कितें हांव जावन आसा तें सकड तुज्या अपरिमीत दयेन आनी काकुतीन. तुजी दया, तुजी काकूत म्हजे थंय नातली जाल्यार म्हजें जिवीत अशें आसतें ना. तुज्या दयेन आनी काकुतीन तुवें म्हाका ह्या सुवातेक, ह्या दिसा, ह्या वेळा हांगा हाडलाय आनी म्हजें जिवीत तुका समर्पण दिवंक हो एक अवकाश तुवें दिलाय. म्हज्या जिविताचें जैत, म्हज्या जिविताची सर्व कामां, म्हज्या जिवितांतली सर्व यशस्वेची योजना, जें कितें येदोळ हांवें साधन केलां तें सकड सोम्या तुजे मुखांतर जालां म्हणून हांव पातयेतां आनी तें सकड तुका हांव समर्पण दितां. म्हज्या जल्माच्या घडयेंतावन ह्या घडये म्हणसर तुवें म्हाका राखलाय, पोसलाय आनी सांबाळलाय. ह्या खातीर तुका अर्गां दिवंक हो थोडो वेळ ह्या सक्रामेंताच्या आराधना मुखांतर तूं म्हाका फोवो करताय. मोगळा जेजू, म्हज्या जिविताची अस्कतगाय, म्हज्या जिविताचें उणेंपण, म्हज्या जिविताची पातकां कितें म्हणून सोम्या तूं बरें करून जाणाय. म्हजें उणेंपण, म्हजी पातकां तुका हांव समर्पण दितां. तूं मात्र म्हजो खरो इश्ट आसा तशें तूं म्हाका स्विकार करताय. वेंचीक पुताक तो तुजे तावन पयस गेल्लो, सगळ्योच पातकांत तो बुडुल्लो, तुजें उतर तो मिकवून चलुल्लो, संवसारीक कुशलकायेंत ताचें जिवीत ताणें विबाडलें. तो मेळो जाल्लो, दुकराचें खाण तो खातालो, तरी पूण केदाळा तुवें ताच्या मोतीक उजवाड दिलोय आनी तो फाटीं आयलो. तवळ त्या बापान उक्त्या हातांनी ताका स्वागत केलो. पयलें वस्तू न्हांवन ये, बरें वस्तूर घालून ये, सूख केल्ल्याक बोक्सांनी माग, असली शर्तां घालिनासतना घाणीन आनी मेळेपणान आयिल्ल्या त्या पुताक आसा तसोच त्या बापान ताका वेंगून घेतलो. पुताचें स्थान मान आपणाक नाका, एका कामागारा बरी, गुलामा बरी म्हाका चलयल्यार पुरो म्हणून मागिल्ल्या पुताक पांयांक मोचे, न्हेसोंक दोगलो, बोटाक मुदी दिवन परत आदलें स्थान, मान, गौरव दिवन त्या बापान पुताक स्विकार केलो. तसलो देव आमचो म्हणून जेजून तुवें सोम्या आमकां कळीत केलाय. आनी तसल्या सोम्या तुजे सर्शीन आमी आयल्या. आमचे अस्कतगाय, आमची पातकां तूं पळयनाय, बगार आमकां तूं आसा तसोच स्विकार करताय. सोम्या म्हजें आराधन तूं मानून घे, म्हजी पातकां तूं भोगशी, आसा तसो तूं म्हाका स्विकार कर आनी हांवें भेटोवचें हें आराधन तुका मानवचें तसलें जावं दी. ह्या आराधनांत भाग घेवंक पुर्तेपणी म्हाका सगळोच तुका समर्पण दिवंक तूं म्हाका फोवो कर. सोम्याचें आराधन आमी सुरू करता आसतना ताणें केल्लें बरेंपण आमी मानून घेवया, ताका अर्घ आनी होगळाप दिवया आनी कन्नडांतलें गीत आराधना नमना तें आतां आमी गावया. कोणाक बसोवंक जाय तांणी बसूं येता, कोणाक दिंबी घालून रावोंक तांक आसा तांणी दिंबी घालूं येता.
ಮನಾ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧಗೆ ಅಭಿಜಾದಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧಗೆ ಅಭಿಜಾದಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಕರುಣಾ ಸಾಗರ್ ನೀನಾಗಿ ಹೇ ಕರುಣೆಯ ತೋರಲ್ ನೀ ಬಂದಿ ಹೇ ಕರುಣಾ ಸಾಗರ್ ನೀನಾಗಿದೆ ಕರುಣೆಯ ತೋರಲ್ ನೀ ಬಂದಿ ಹೇ ಓ ದೇವಾ ಗುರುದೇವಾ ಓ ದೇವಾ ಗುರುದೇವಾ ನಮನ ಪ್ರಭು ನಿನಗೆ ನಮನ ಗುರು ನಿನಗೆ ದನ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧಗೆ ಅಭಿಜಾದಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಹಿಮದೀಪ್ತಿ ನೀನಾಗಿದೆ ದೀಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲೆ ನೀ ಹರಳುವೆ ಮಹಿಮಾ ದೀಪ್ತಿ ನೀನಾಗಿದೆ ದೀಪ್ತಿಯು ಎಲ್ಲೆ ನೀ ಬೆಳಗುವೆ ಓ ದೇವಾ ಗುರುದೇವಾ ಓ ದೇವಾ ಗುರುದೇವಾ ಅನಮನ ನಿನಗೆ ನಮನ ಗುರು ನಿನಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧಗೆ ಅಭಿಜಾದಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ हाथ उभारणं म्हणे हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah,
अर्गां तुका सुम्या उगडाप तुका जेजू आराधन तुका जेजू उगडाप तुका जेजू आराधन तुका जेजू उगडाप तुका जेजू अर्गां तुका जेजू उगडाप तुका जेजू आराधन तुका जेजू उगडाप तुका जेजू हालेलुया 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 अर्गां तुका जेजू उगडाप तुका जेजू आराधन तुका जेजू उगडाप तुका जेजू आराधन तुका जेजू उगडाप तुका जेजू काकून म्हजी कर जेजू आराधन तुका जेजू अर्गां तुका जेजू उगडाप हालेलुया 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 मोगचनो जून म्हयनो सुरू जाला. जून म्हयनो आमी जाणाव आमची भुरगीं इस्कॉलाक वचोंक सुरू करतात. सर्व इस्कॉलाक वचोंक सुरू केल्ल्या भुरग्यां पासत आमी मागया शिकपाचें वर्स आमच्या भुरग्यांक फळदायक जावं दी. कश्ट वावट कान आमच्या भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत उजवाड देव दिवं दी. जून म्हयनो सुरू जालो म्हणटा आसतना रैत विविध तराचो वावर नव्यान सुरू करतात आनी हाका गरजेचो पावस देवान दिवंक जाय. ह्या आराधनाच्या वेळार काकुतीच्या बापा कडेन आमी मागया देव आमची आनी सगळ्या संवसाराचीं पातकां बोगसूं दी. कितें अपराध आसात काकूत दाखोवन दी आनी ह्या प्रत्येक गरजाचो पावस देव दिवं दी. सबार जणांक पियोवंक उदक नासतना लोक कश्टता. काकूदार देव ह्या प्रत्येक पावस दिवं दी आनी पावशिल्ल्या दिसाचे सर्व अनवार वारें वादळ गडगडो जगलाने असल्या अवघडांतलेंय देव निवारून दी म्हणून आमच्या बापा कडेन सोम्या मुखांतर आमी मागया. जून म्हयनो जेजूच्या भोव पवित्र काळजाक समर्पण दिल्लो म्हयनो आनी ह्या म्हयन्यांत आमी जेजू कडेन परत आनी परत मागता जेजू बळ्या कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें म्हणून ह्या पूर्ण तळाची जबाबदारी घेवच्या हांगासो याजक बाप आसीचे रेबेल्लो हांगासर सेवा भेटोवचो याजक बाप संतोष मेनेझस हांगासर आसचे सर्व स्वयंसेवक हांगासर गितां गायनां कुमोक करचो श्रीमान सायमन पायस आनी हेर सर्व शिबंदी वर्गाक तोच जेजू राखून दी सांबाळून दी आनी तांच्या वावरा मुखांतर ह्या पूर्ण तळाक येवच्या सर्व भक्तिकांक बरेंपण लाबोवन दी. जेजूची विसणार बेसांवां हांगाच्या पात्रोन सांता मुखांतर मेळोवन दीत म्हणूनय ह्या आराधनाच्या वेळार आमी मागया. फाटल्या दिसांनी पेंतेकोस्ताची परब आमी संभ्रमली. पेंतेकोस्ताची परब पवित्र सभेचो जल्मा दीस म्हणून आमी जाणाव. दारां दांपून भितर आसले शीस पवित्रोत्म मेळिल्ल्या वखदां संतोशान भरले धैर्यान भरले जेजूक साक्ष दिवंक ते मुखार सरले. एका फाटल्यान एकलो स्टेफनातावन सुरू करन हेर शीस तांचें जिवीत समर्पण दिवंक लागले. सक्कड सांजू हांव एकलो सन्नो सर्व आपोस्तोल रगत वारोवन मार्तीरपणाचें मरण मोरोंक ते तयार जाले कित्याक पवित्रोत्म तांकां मेळ्ळो. सांपावलो म्हणटा कोणी मनीस जेजूक सोमी म्हणून आपयचे जाल्यार पवित्रोत्म ताचे थंय येवंक जाय. पवित्रोत्म आयल्या करीत आमी मागोवंकय शकना. तें घडीत उडासाक आमच्या हाडया.
मरी माय आपोस्तोलो पेंतेकोस्ताच्या त्या परबेच्या दिसा माळयेच्या सालांत सांगाता मेळोन मागण्यार आसले आमी हांगासर सांगाता मागण्यांत एकठांय जाल्या एक इरादो आमचो आसा आमचे मागणे आमचे आराधन देवाक आमी भेटोवं जाय म्हूण सांगून आनी केदाळा सांगाता आमी मेळोन देवाचें आराधन करता खंडीत जावन देव पवित्र आत्म्याक आमचेर धाडटा सोम्याची ती उतरां आमी उडास हाडलीं जाल्यार आमी समजता एक संवसारी बापूय आपणाच्या भुरग्याक जर तर आपणाक थांती जाय म्हणत जाल्यार जीवदाळ दिना इच्छू दिना बगार मासली दिता थांती दिता आनी बरें दिता तर सर्गीचो बाप सोमी आमकां म्हणटा तुमच्या बापा कडेन जर तर पवित्र आत्म्याक तुमी मागलो जाल्यार कितल्या चड मापान पवित्र आत्म्याक सर्गीचो बाप दिना जायत आनी हो वेळ आमकां एक घडी उबी आमी रावया पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गावया पेंतेकोस्ताच्या परबे दिसा कशें मरिये मायेचेर आपोस्तलांचेर पवित्र आत्मो देवलो तसोच आमचेर तो पवित्र आत्मो देवोन येवं दी पेंतेकोस्ताच्या परबेक जेरुसलेमांत 3000 लोक सांगाता एकठांय जाल्लो एका मोनान एका काळजान देवाक तो लोक अत्रेकतालो आनी त्या देखून पवित्र आत्मो तांचेर आयलो तस्सो पवित्र आत्मो आमचेरय येवं दी म्हणून आमचे हात उबारन पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गावया आमचेर आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांचेर कोणा खातीर आमी मागोवंक म्हणून हांगासर आयल्या कोणें आमचे कडेन मागचे म्हूण सांगून आमकां सांगलां तांचो सोमेज तांचो उडास आमी काडया विशेश करून इस्कालागवेच्या भुरग्यांक दैरान तांचे इस्कालाचे वर्स सुरू करूंक आनी सांगतास सर आमच्या पिडेस्त प्रायवंत आमच्या घरांनी कोण आसात तांकांय पवित्र आत्मो मेळोवन दी म्हणून हात उबारन पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गावया पवित्र आत्म्या राजाच्या पवित्र आत्म्या देवोन जाले राजाच्या कुरपे सरे मोनिये गाजरे बसया मोगेचनो कितले चड आमी उपकार बावडूंक शकता तितले चड देवातावन सडीत बेसांवां आमी जोडूंक शकता दाजन खोडकारांची ओपार निदर्शन सोम्यान बायबलांत पवित्र पुस्तकांत आमचे मुखार दवरलां
10 जण कोडकारांक सोम्या नितळ केल्लें. तांचे पैकी एकलो आन भावार्थी मनीस मात्र जेजू सरशीन फाटीं येवन उपकार बावडूंक लागलो. आनी सोमी केदाळय ताणें केल्लें बरेंपण हेरांक सांगिनाये म्हणटा. असर्यां केल्ल्या वेळार, बरें केल्ल्या वेळार ही खबर तूं कोणायकी सांगिनाका म्हणलेंच जेजून आसा. तरी ह्या एका संदर्भार ते 10 जण कोडकार नितळ जाल्ल्या वेळार एकलो मात्र फाटीं आयिल्ल्या वेळार सगळ्यांक जेजू फाटीं येवन उपकार बावडल्या त्या एका कोडकारा विशयांत उल्लेख करता. हेरांक तें कळीत करता जेजू, कित्याक उपकार बावडचें कितलें गरजेचें म्हणून समजूंक जाय. मनीस आमी एकामेका बरें केल्ल्या वेळार त्या मनशान कांय म्हणूंक ना, उपकार बावडूंक ना, देव बरें करूं म्हणूंक ना, थँक्यू म्हणूंक ना म्हणून आमकां बेजाराय भोगता. देवाक आमचो उपकार बावडचें गरज ना. तरी पूण केदळा देवान केल्ले उपकार आमी मानून घेता, तो वेळ आमच्या जिवितांत आपापींच संतोश उदेता. देवान केल्लें बरेंपण मानून घेतिल्ल्या वेळार आमी उपकारी मोनाचे जातना देव कितलो काकूदार आमचे थंय, देव कितलो उदार आमचे थंय म्हणून उडास काडटना देवान आमकां दिल्लीं देणी, देवान आमचे थंय केल्लें बरेंपण तें सडीत मापान बरें करून उपयोग करूंक आमी शकता. आनी त्या देखून हो वेळ आसा सोम्यान आमच्या जिवितांत केल्लें बरेंपण मानून घेवंक आनी ताका अर्गां दिवंक. तुमची जाप अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. उंड्या रुपान ह्या पवित्र सक्रामेंतांत आमचे खातीर हजर आसाय देखून तुजें मांस आनी रगत आमचें आत्मीक पोशण जावन तुवें दिल्ल्या खातीर नीज देव आनी नीज मनीस जावन आमचे मदें इम्मानुएल देव हजर आसल्या खातीर आमकां पातकांतलीं सोडोवन नवी रचना केल्ल्या खातीर आमकां पातकांतली सोडोवचे खातीर कुमसाराचो सक्रामेंत तुवें फावो केल्ल्या खातीर बापाचो मोग आमकां कळीत केल्ल्या खातीर आमचे खातीर कुर्साचें कश्टांचें मरण सोंसुल्ल्या खातीर आमचे खातीर ह्या पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसल्या खातीर हो वेळ तुका आराधन करूंक करसूंच्याक आपोवणें दिल्ल्या खातीर आमकां बरें कुटाम दिल्ल्या खातीर बरी आवय बापूय भाव भयणी आमकां दिल्ल्या खातीर आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबाचेर तुवें ओतुल्ल्या अपरिमीत बेसावां खातीर आमकां साबार देण्यांनी काळजा मोतयेच्या शेगुणांनी नेटयल्ल्या खातीर आमच्या हर एका कामांत तुजो आदार दिल्ले खातीर आमकां पिडे शिड्यांतलें अनवारांतलें तुवें राखल्ल्या खातीर आमकां शांती समाधान दिल्ले खातीर आमकां दिसपडतो ग्रास दिल्ले खातीर आमचो दिसपडतो ग्रास सोडूंक हातापांयांक सूख दिल्ले खातीर आमकां साबार बऱ्या मनाच्या मनशां मुखांतर आमचो मोग आनी हुस्को दाखयल्ल्या खातीर आमच्या आत्मीक बरेपणा खातीर याजक धार्मीक लायक मुखेल्यांक दिल्ले पासत तुज्या पुनर्जिवनपणाच्या संतोशांत वांटो घेवंक आमकां फावो केल्ल्या खातीर तुजे आवयक मोरये आमचे मायेक आमची आवय जावन आमकां दिल्ले खातीर आमच्या कश्टा सुखांत आमकां तुजो दैवीक सांगात दिल्ल्या खातीर आमकां अनाथ जावन सांडिनासतना पवित्र आत्म्याक मजतदार जावन दिल्ले खातीर तुवेंच कश्ट सोसून
आमच्या जिवितांत कश्ट येताना ते कश्ट तुजे कश्ट आनी कुरीस पळोवन धैर्यान कश्टांक फूड करूंक आमकां प्रेरण दिल्ल्या खातीर आमकां कितें बरेंपण मेळ्ळां तें आमच्या मोती काडया. वैयक्तीक तरान सर रितीन तो बरो देव आमकां काकूत दाखयता ताचो मोग आमचे थंय सदांच आसा. तो आमी उडासा काडया. आमच्या वैयक्तीक जिवितांत कितें ताणें बरेंपण केलां तें मोतीक आमी हाडया. सोम्याक आमी सांगया, ताका आमी अर्गां दिवया. आनी अर्गांचें गीत ह्या वेळार आमी गायतना आमच्या वैयक्तीक जिवितांत जाल्ल्या बऱ्यापणा खातीर ताका आमी अर्गां दिवया. Organ dita Gesù moja calza, dita Gesù, organ dita Gesù, gandit Gesù calza, dita Gesù, organ dita Gesù, Gesù moja calza, Gesù, organ dita Gesù. Gesù calza, Gesù ao santos pauta Gesù, Gesù moja calza, ao santos pauta Gesù, Gesù calza. जय जय म्हणता जेजू, म्हणता जेजू, जय जय म्हण जेजू मोज काळजा. जय जय म्हणता जेजू, जय जय म्हण मोग करता जेजू, हांव मोग करता जेजू, मोग कर जेजू मोजा काळजा. Gesù, amo करता Gesù, Gesù calza, Gesù tu rao somia Gesù, somia Gesù mojak, somia Gesù, Gesù calza. Hallelujah, 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 मोगचनो हो दीस एक विशेष दीस कित्याक जून म्हयनो जेजूच्या भोव पवित्र काळजाक समर्पण दिल्लो म्हयनो आनी आज शुक्राराचो दीस म्हयन्याचो पयलो शुक्रार जून म्हयन्यांतलो हो पयलो शुक्रार आमी चलयता आसतना खंडी जावन जेजूच्या भोव पवित्र काळजाक आमी मान करूंक जाय. सिस्टर मेरी आलोक हिका जेजू दिश्टीक पडोवन म्हणटा म्हजें हें काळीज मनशा कुळाचो अपरिमीत तरान मोग केल्लें काळीज. हो अपरिमीत मोग मनशा कुळाक उगडापो जायजे कित्याक मनशा कुळ जायते पोटी मोग केल्ल्या ह्या काळजाक प्रत्युपकार दाखयना बगार
उपकार दाखोवच्या बदलेक बेपारवा करता, उपकारी म्हूण दाखयना. आनी आज खंडी जावन आमी हांगासर सांगाता मेळिल्लीं असलो अनउपकारपण जेजूच्या पवित्र काळजाक बेपारवो करचो आसूंक नजो म्हणून मागता हांव. आनी त्या देखून एक घडी दिंबेर आमी पडया. काकुतीचो सोमी आमकां आनी सगळ्या मनशा कुळाक बोगसूं दी, ताची काकूत दाखोवन दी. ह्या पयल्या शुक्रारा आमी भोव पवित्र काळजाची लदीन मागया. आनी सुरवेर सांगिल्ले प्रमाणे पावस देव दिवं दी, इस्कॉलाचें वर्स भुरग्यांक बरें जावं दी. आनी हेर कितें आमच्यो गरजो आसात पिडेस्तां खातीर, प्रायवंतां खातीर, आमी आशिल्लें आमकां मेळचे खातीर हे सगळे इरादे जेजूच्या भोव पवित्र काळजांतय आमी समर्पण दिवया. आनी ही लदीन ह्या शुक्रारा दिसा आमी म्हणया. सोमया काकूत आमची कर, क्रिस्ता काकूत आमची कर, सोमया काकूत आमची कर, क्रिस्ता आयक आमकां, क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. सर्गींच्या देवा बापा, देवा पुत्रा संवसाराच्या तारोका, देवा पवित्र आत्म्या, भोव भाग्यवंत त्रिएक देवा, जेजूच्या काळजा सासणाच्या बापाच्या पुताच्या, जेजूच्या काळजा पवित्र आत्म्यान अंकवार मडयेच्या कुशींत घडिल्ल्या, जेजूच्या काळजा देवपुताक परिपूर्ण मेळिल्ल्या, जेजूच्या काळजा अगणित महिमेच्या, जेजूच्या काळजा देवाच्या पवित्र तेंपला, जेजूच्या काळजा देवाच्या मंदिरा, जेजूच्या काळजा देवाच्या घरा आनी सर्गींच्या दारवट्या, जेजूच्या काळजा मोगाच्या जाळत्या अकट्या, जेजूच्या काळजा नितीच्या आनी मोगाच्या रावळेरा, जेजूच्या काळजा बरेपणान आनी मोगान भरिल्ल्या, जेजूच्या काळजा सर सुगुणाचे अगणित गुंडाये, जेजूच्या काळजा सर तरांनी होगळसूंक फावो जाल्ल्या, जेजूच्या काळजा सोमेस्त काळजांच्या राया आनी मदगता, जेजूच्या काळजा जाणटेकायेच्या आनी जानवायेच्या सागोरा, जेजूच्या काळजा देवपणाच्या सर्व संपूर्णकायेच्या मंदिरा, जेजूच्या काळजा देव बापाक भोव संतोश आयिल्ल्या, जेजूच्या काळजा तुज्या संपूर्णकायेच्या वांटो आमा सोमेस्तांक मेळयल्ल्या, जेजूच्या काळजा पर्वता सारके सासणाचे अत्रेग उपजायतल्या, जेजूच्या काळजा सोसणीक आनी भोव काकूदारा, जेजूच्या काळजा तुका उलो मारतेल्या सोमेस्तांक ग्रेस्त करतेल्या, जेजूच्या काळजा जिव्या आनी सांतीपणाच्या झरी, जेजूच्या काळजा आमच्या पातकांच्या पारीकपणा, जेजूच्या काळजा खेबडायांनी भरिल्ल्या, जेजूच्या काळजा आमच्या खोटेपणा खातीर गायिल्ल्या, जेजूच्या काळजा मरण पर्यंत विधेय जाल्ल्या, जेजूच्या काळजा भाल्यान फाफसल्ल्या, जेजूच्या काळजा सर बुजवणेच्या आरंभा, जेजूच्या काळजा आमच्या जिवा आनी जिवांतपणा, जेजूच्या काळजा आमच्या सवकासाये आनी समाधाना, जेजूच्या काळजा पातकांचे बलये, जेजूच्या काळजा तुजेर पातयेल्ल्यांचे बाचावे, जेजूच्या काळजा तुजे थंय मोरतेल्यांच्या बरवशा, जेजूच्या काळजा सोमेस्त सांतांच्या उल्हासा, देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले, देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले, देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले. जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या करकाळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें, जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या
जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या प्रार्थुया. हे पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, तुज्या मोगाळ पुताच्या काळजाचेर आम्हा पातक्यां खातीर ताणें तुका भेटोवच्या मानाचेर आनी पारीकपणाचेर दिश्ट घाल. ताचे विनवणेन समाधान जावन तुजी काकूत मागतेल्यांक आमकां आमच्या सर पातकांचें बोगसाणें दी. हें प्रार्थना आमी करता त्यास तुज्या पुताचे नांवी आनी तुजे सवें पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. दायकन बसया. देवाचें उतर आमी आयकोंक आसा. आमी मौनपणी मागया. देवाचें उतर आमकां प्रेरण दिता, उजवाड दिता. देवाच्या उतरांत हांव आमच्या जिविताक लिसांव आसा. देवाच्या उतरांत हांव आमकां मार्गदर्शन मेळटा. आमचें जिवीत कशें सारीचें म्हणून उजवाड मेळटा. तें उतर आयकोवच्याक आमी आतां उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. त्यावेळी जेजू म्हणालो, बापा, सर्गा संवसाराच्या धन्या, जाणत्या आनी बुद्धवंतांत हांव लिपोवन दवरल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडाप्यो केल्ले खातीर हांव तुका अर्गां दितां. वय बापा, तशें करूंक तुका बरें दिसलें. म्हज्या बापान सर वस्तू म्हज्या आदीन दिल्यात. पूण बापा शिवाय पुताक कोणूच वळखना आनी पुता शिवाय आनी जाका पुतान उगडापें करूंक कुशिवेल्या ताचे शिवाय बापाकी कोणूच वळखना. येया म्हजे सरशीं सुमेस्त तुमी कश्ट केल्यानो आनी वजन ववयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. म्हजें जूं तुमच्या खांदार घेया आनी म्हजें लागचें शिका. कित्याक हांव बळ्या आनी कालत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. कित्याक म्हजें जूं वावोवंक सुलाभ, म्हजें वजें हाळू. देवाचें उतर हें. बसया. जेजू क्रिस्त ते मोगाचेनो, देवान आमकां केल्ल्या बऱ्यापणा खातीर आमी अर्गां दिवचें एक वर्तें काम म्हणून आमी सतमंतांव पातयेतांव. कित्याक असलें एक काम सोमयान केलां म्हणून आयची सुवार्ता आमकां कळीत करता. जेजूचे आपोस्तोल 70 जण दोगा लेखान सोम्यान ताणें वचोंक आसलेल्या गांवाक धाडिल्लें आनी ते पाटी येवन तांचो अनुभव जेजू कडेन सांगतना जेजू देवाक अर्गां दिता आनी म्हणटा, बापा, सर्गा संवसाराच्या धन्या, जाणत्या आनी बुद्धवंतान लिपोवन दवरल्यो ह्यो संगती ल्हानांक उगडाप्यो केल्ले खातीर हांव तुका अर्गां दितां म्हणून आपोस्तलांच्या नांवान जेजू देवाक अर्गां दिता. आमी अर्गां दिवचें केवल आमकां वैयक्तीक तरान कितें बरेंपण जालां त्या खातीर मात न्हय. बघा, जेजूचो मनोभव जर तर आमचे थंय आसा जाल्यार आमी देवाक अर्गां दिवचें आमच्या कुटुंबाच्या सांद्या पासत. कोणाची पूर आमकां वळख आसा, कोणें आमकां बरेंपण केलां, कोण आमचे पासत वावुरतात, कोण आमची जतन घेतात आनी हेर सगळ्यां पासोती देवाक आमी अर्गां जावंक जाय. कित्याक हेंच सोम्यान केल्लें. सोमी ताच्या शिसां पासत देवाक अर्गां दिता.
जर तर जेजूस ताच्या शिसां पासत ताच्या बापाक अर्गां दिता जाल्यार आमी कितले चड मापान देवाक अर्गां दिवंक जाय. जेजू आमकां कितल्या बऱ्या उतरांनी आपोवणें दिवन म्हणटा, येया तुमी सोमेस्त कश्टतेल्यानो वजन वयतल्यानो म्हजे सरशीन तुमी येया, हांव तुमकां विशेव दितां, हांव तुमकां समाधान दितां. आनी स्वामी हेर कडेन म्हणटा, हांव दितां तें समाधान संवसार दिता तसलें समाधान न्हय. बगार संवसार कसलें समाधान दिता आमी जाणाव. संवसारांत शांती आसा जे जाल्यार कितें करतात तुमकां कळीत आसा. थंयसर पुलीस आसात, थंयसर बेतकाटी आसा, थंयसर बंदूक आसा. बंदूक, बेतकाटी, जैल असल्या पुरा बेस्टावणे मुखांत्र सक्कड समाधानेन आसा म्हणून दाखयतात. संवसारान दिवचें समाधान तसलें बेतान, बंदुकेन, बेतकाटेन आनी जैलान घालता म्हणल्या भिरांतेन. सोमयाचें समाधान तसलें न्हय. सोमी आमकां समाधान दिता कसलें, आमचे खातीर तो कस सोंसता, आमचे खातीर तो कुरीस वयता, आमचे खातीर तो कालवार पर्वत चडटा, आमचे खातीर तो रगत वारयता. निमाणो तेंबो रगत आनी ताचें उदक सयत मनशा कुळा खातीर समर्पण दिवन आमचो तो मोग करता. आनी असल्या मोगा पासत आमी कितलो सोम्याचो उपकार बवडल्यार तें उणेंच म्हणून आमी लेखचें. तसलो अपरिमीत मोग एक घडी मौनपणी बसून आमी नियाळ करया. सोम्याचो तो मोग खावने तावन कुर्सा पर्यंत ताणें आमकां दाखयल्लो तो मोग. सक्रामेंताचेर कोणाक दिश्ट घालूंक जाय तांणी सक्रामेंताचेर दिश्ट घालची. कुर्साचेर कोणाक दिश्ट घालूंक जाय त्या कुर्साचेर दिश्ट घालची. कोणाक दोळे धांपूंक जाय तांणी दोळे धांपयता. 1-2 मिनटां सक्कडांनी दया करून नीट बसचें. बरें करून हात दोनी आपणाच्या पांयांचेर उदारे दवरचे. जावन गुर्त समर्पण असो. देवाच्या कुशेक आमी खालतीमान घालतां. देवाच्या कुशेक आमी तयार आसां. जे कितें देव आमकां चलोवंक कुशी व्हरता त्या प्रमाणे आमी चलता म्हणल्या स्पिरितान आमचे हात उदारे दवरया. दीर्घ स्वास आमी घेवया. तो दीर्घ स्वास घेता आसतना सुरविल्ल्या मनशाक देवानच तो स्वास दिल्लो म्हणलें उडासा काडया. तो स्वास आवयच्या गर्भांतावन सुरू जाल्लो. एक दीस हो स्वास आखेर जावंक आसा. तोवळ पर्यंत ह्या संवसारांत तो स्वास आमी काडटा. देवा दिवचें तें समाधान आमी अनुभव करया. देवाचो मोग आमी नियाळया. नीट बसून दोनी हात उदारे धरून घट्ट उस्वास घेवता आसतना जावंक पुरो सक्रामेंताचेर जावंक पुरो कुर्साचेर ह्या दोळे धांपून देवाचो तो अपरिमीत मोग खावने तावन कुर्सा पर्यंत दाखयल्लो तो आमी 2 मिनटां मौनपणी नियाळ करया.
जेजू आमचे संगता सदांच रावोंक खुशी व्हरता. आमचो स्वामी इम्मानुवेल देव निमाणे पोटी ताच्या शिसांक सर्गाक सोडून वेच्या पयलें मेळटना सोम्यान बसयल्लें आसा. हांव तुमच्या संगता रावता संवसाराची अखेर पर्यंत. तो जेजू आमकां आमच्या संगता आसलो जाल्यार हेर सक्कड आमकां मेळिल्लें बरीच. आनी त्या देखून जेजूक आमच्या संगता राव जेजू म्हणून आमी आपोवया. आमच्या जिविताच्या सर्व राटावळींनी जेजू आमच्या संगता रावों दी. देखून तुमची जाप म्हजे संगता राव जेजू. म्हज्या जिविताच्या हर एका घडये म्हज्या कश्टां दुखांत आनी पिडे अनवारांत हांव जिवितांत निराशी जातना म्हज्या सुखा संतोशांत म्हाका पातकांच्यो ताळण्यो येतना म्हज्या कुटुंबाच्या आनी मोगाच्या मनशांत हांव पयस सरतना जिवितांत एकसूरपण भोगतना म्हज्या कामाच्या आनी शिकपाच्या वेळार म्हज्या फुडाराची योजना घालतना हांव पोयन करतना हांव मागणें म्हणटना तुजी खुशी करूंक हांव कश्ट भोगतना म्हज्या मरणाच्या घडये हांव हेरांक कुमोग करूंक विसरतना फातकांत पडून तुजे सरशीन येवंक गळाई करतना तुजो उपकार बावडूंक हांव विसरतना हेरांक कुमोक आनी मोग करूंक विसरतना सर्व आमच्या जिविताच्या राटावळी सांगता आमचो जेजू आमकां जाय. त्या जेजूचो आशिर्वाद आमी घेवंक आमकां आमी आतां आयती करया. दिंबयेर आमी पडुया. स्वामी जेजू क्रिस्त आमकां ताचो दैवीक आशिर्वाद दिता. हो आशिर्वाद घेवंक आमी तयार करतना उडास आमी काडया. आमची अस्कत गाय खंयच्या पातकाचेर जैत व्हरूंक जाय तें आमच्या मतीक आमी हाडया. कितें दूख आमच्या काळजांत आसा, कितें बेजाराय आसा ती सोम्याक आमी भेटोवया. कितें कुडींत अवगूण आसात, कुडीची दूख आसा, गांठीची दूख, पेंगटाची दूख, हेर कितेंय दूख आसा जाल्यार ती ह्या वेळार सोम्याक समर्पण दिवया. कितें पिडा शिडा आसा ती आमी सोम्याक भेटोवया. आमच्या कुटुंबांतले कितें समस्या आसात, ना समाधान कितें आसा ते जेजूक आमी भेटोवया. आमी कोणाक भोगसूंक ना जाल्यार, कोणा कडेन आमी रागार आसां जाल्यार तांचो ह्या वेळार उडास काडया. कोण पिडे शिडेंत आसात आमच्या कुटुंबाचे सांदे, कोण प्रायवंत आसात तांचो उडास आमी काडया. कोणाक आमी मागता म्हणून बसयला तांचो उडास आमी काडया. आमच्या कुटुंबांतल्या सर सांद्यांचो एक घडी मौनपणी उडास काडन जेजू तांचेर बेसांव घालून दी म्हूण मागया. आमच्या युवा जनांचो उडास काडया. आमच्या युवा जनांक शिकपार आसच्या युवा जनांक बरें शिकप शिकोवंक, कामाच्या सोदनेर आसच्या युवा जनांक बरें काम मेळोवंक, कोण कामार आसात तिरासानेन काम करूंक, बरो बेस सोडूंक कोण तयाराय करता तांचो बेस बऱ्यान जोडूंक युवा जनांचो उडास आमी काडया. आमच्या कुटुंबाच्या वडिलांचो उडास आमी काडया. कुटाम चलोवची जबाबदारी आमच्या वडिलांक आसा. तांणी जबाबदारेन जिवीत सारन निस्वार्थी मोगान कुटुंबाच्या वडिलांनी कुटाम सांबाळूंक तांकां बळ मेळोवन दी. कुटुंबाच्या वडिलां थंय कितें अवगूण आसात ते पयस सरून दित. सर आमच्या भुरग्यां पासत आमी मागया. आमचीं भुरगीं शेगुणांनी वाडोवन दित.
आवय बापाय खाल जावन दित इस्कॉलाचें शिकाप बरें करून शिकोवन दित आमी मागया पवित्र सभेच्या वडिलां पासत विशेष करून ह्या पून शेताचो याजक हांगासर सेवा दिवचे याजक हांगासर सेवा दिवची धर्म भयणी सर स्वयंसेवक रांदपाक कुमोग करची सर्वां आनी सर्व हांगासर हजर आसच्या भावां भयणीचेर तो जेजू बेसांवां घालून दी आशिर्वादां घालून दी म्हणून सक्रामेंताचें बेसांव घेवचें गीत आमी आतां गावया. Ora sacramenta sastang naman koruya. Tveshvyang bhavartache moldivya Zoshe bhapak toshe spotak Ullasane stuti izam. Sasna, sasna, kastalyan harsita, tu kadoga chasperitak. Varta. प्रार्थुया. देवा विचे सक्रामेंता काल तुज्या कश्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बोगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक.
देवासमोर आणि पवित्र सोयेतून तुमचे सवय असो. जेजू ख्रिस्त ते मोगाचनो साजूचे समर्पण दिल्या या पुरुषाच्या फळार हे विसाचे बलिदान भेटोवन देवान आमकां केल्ल्या सर्व उपकारां पासत अर्घां बलिदान भेटोवच्याक आनी सगळ्यांत आमच्या सर्व कामाचेर राटावळीचेर आमच्या जिविताचेर देवाचो आशिर्वाद पात्रोन साता मुखांतर मागोवन घेवंक आमी हांगासर आसा. हर एक दिसाचें बलिदान देवाक अर्घां स्तुती दिवचें एक घडीत आनी त्या देखून वर्त्या सुत्तोसान देवाक अर्घां दिवन हे दिसाचें बलिदान आमी भेटोवंक फुडें सरया. स्वामी जेजू ख्रिस्त बरें करीत गेलो. एका गांवांत आनी एका गांवाक, एका व्यक्तीतावन आनी एका व्यक्तीक, एका कुटुंबातावन आनी एका कुटुंबाक म्हणले बरी जेजू बरें करीत गेलो. पूण ताणें केल्लें बरेंपण मस्त जाणांक समजलें. समजनासलेले मनीसय कांय थोडे आसले. विशेश करून आज शुभ वार्तेंत सोम्या जेजून देवाळांत बसून थंयसर कितें घडटालें तें पळोवन दूख उसारता. म्हज्या बापाचें घर तें माकण्याचें घर तें सोराचें भुंयार जालां म्हणून दूख उसारता. आनी कितें थंयसर सारकें नातलें तें सारकें करूंक जेजू पेसाडटा. आनी हाचो परिणाम जावन जेजूक लागाड काडीचे, जेजूक नापयस करीचे, जेजूक जिवीशी मारीचे म्हणून थंयसर आसले लोकांचे मुखेली मांडावळ करतात. पूण जेजू कितें करूंक आसा, कितें सांगूंक आसा तें सांगूनच गेलो. कितें बरें करूंक आसा तें बरें करीत गेलो. आनी त्या देखून देवान ताका उंच उबारला. पातकाचेर आनी मोडणाचेर जैते वोत्तो जाला. आनी तोच स्वामी आमकां ताचेर भरवोसो दवरून बरें करूंक पेसाडलेल्या सोमेस्तांक दयनान करता. ताच्या नांवान बरें करूंक प्रेरण दिता. आनी तो आमचे सांगता सदांच काल आसा. त्या सोम्याचो सांगात आमी अनुभव करया आनी ताचे सांगाता मेळून आमचेय जिवीत फळादीकपणी पसूंक ताचो आदार मागया. फाटल्या आमच्या जिवितांत आमचें जिवीत फळादीकपणी करचें नासल्या खातीर विशेश करून देवाच्या घराचो फावो तो उपयोग करिनासल्या खातीर देवाच्या घरांत आसून आमची मोग कैगी आसून देवाच्या घरांत आसून फावो ते परी देवाचें आराधन करिनासल्या खातीर देवाच्या घरांत आसून देवाचें उतर बरें आयकनासल्या खातीर देवाच्या घरांत आसूनय तेण्याक भोगसिनासल्या खातीर देवाच्या घरांत आसून देवाचो उपकार वावूट नासल्या खातीर पाश्चात्ताप पावया. काकूत आनी भोगसाणें मागया. नितळपणान नितळ काळजान हे विसाचें बलिदान भेटोवच्याक आमकां आमी आयती करया. पातकांची दूख दर भोगसाणें मागया. सांगाता म्हणया हांव पातकी सगळ्या देवा आनी तुमकां बाबा पयलो तुजो प्रेम सर्व संतान मनाची तोड घटान सारून आयकता मारी करून सोडून आनी सगळी पातकां केल्या. ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ताका सगळी वचना संतान घे सगळ्या देवतां आनी लोकां आनी तुमकां बाबा पयलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवाची विनंती करपाक प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो.
प्रार्थूया. सर्वेश्वराच्या मोगाड बाबा, सांजुजे वसाक पसळीत मागण्याने दुबळी कायची जिनी जिवन तुझे परचेत देखी बरीत जिविता मुखांतर साक्ष देव कव केल्या बसवत आम्ही तुका अर्घा दिता. आम्ही ताच्या पावलांनी सोडून मागण्याच्या आणि दुबळी कायच्या प्रेरितात नव्या जिनेची साथ धरून कव कर मन मागता. आमच्या सोन्या तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्तावर मी तो खरो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आणि राजवळ चलयता ससनाच्या ससना. आता आम्ही मराठी पुरुषांची आपापल्या काळात जे आमच्या पूर्वजांची वापरले केले आहे. पण थोडे वसनच उठास सोडून वसवणार त्या संसारात ते जीवन वसणार म्हणले कशें ते नपयत जाल्यार ते अस्तित्वान नातले म्हूण आतां नेके तेच पयलीं तांच्या फाटल्यान आसली तांची भुरगीं हे ते बुद्धिवन मनीस जावच्या बऱ्या कश्टांची विसार करूंक ना. तांची संपत्ती तांचे सन्निधीक मेळटली आनी तांचे दयज तांच्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक तांची संतत कराराक ती रावता आनी तांकां लागून तांच्या भुरग्यांची भुरगीं ती रावतात. देवाचे उतारले श्लोक. आपल्या लोकांते सोमी संतोष पावता. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गयना. भक्तीच्या सभेन तांची गोपी गाजयना. इस्रायल आपल्या रसनाते उलासना. सियोनाक आसली आपल्या रासाते संतोषया. नाच नीट करून तांच्या नावांची स्तुती करून विया संगीत करून सर्वेस्पर आपल्या लोकांते संतोष पावता. दुसऱ्या धक्क्यांचो तो तारण करता. आपणाक लागलेल्या सरीत वस संतोष पावून मांद्रे न्हिदून आसतनाय उल्हासाचे उद्गार तो सोडून आपल्या देवाची वाखुणी तांचे जिल्लेर आसूं तांच्या सर भक्तांक तीच नांव महिमा आनी व्हडवी. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. सामर्थ्याप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वार्ता. जेजू जेरुसलेमा भितर सरतस देवाळाक गेलो. थंय सर्व वस्तू भोगून पळोवचे भितर काळोख जावन आयलेले निमती तो आपल्या 12 शिष्यासंगता बेतानियाक भायर सरलो गेलो. दुसऱ्या दिसा बेतानिया थावन फाटी येतना जेजूक भूक लागली आनी वाटे तेगेर चिके पयसार मारिल्लो आंजूर आसूं एक रूख पळयवन ताचेर कांय मेळत काय म्हणून तो सोदूंक गेलो. पूण मुळांत येतच ताचेर पाना शिवाय दुसरें कांय ताका मेळ्ळें ना. तो आंजूर जावचो वेळ न्हय आसलो. तो त्या रुखाक म्हणालो, ह्या बुडाक कोणूच मनीस केदीस तुजें फळ खावंक
ताणें अशें म्हणलें ताच्या शिश्यांनी आयकलें. ते जेरुसलेमाक पावतच जेजू देवळांत भितर सरलो आनी थंय विकतल्यांक आनी घेतल्यांक भायर रावंक लागलो. चिनवाऱ्यांचे मांड आनी पारवे विकतल्यांचो बसका ताणें वखद्यो घाल्यो. तितलेंच न्हय, देवळांतल्यान कसलोच माल हाडूंक व्हरूंक कोणाकच ताणें सोडलें ना. उपरांत लोकांक शिकोवन दिवन तो म्हणालो, म्हजें घर समेस्तभर जांक मागण्याचें घर म्हूण आपयतलें. अशें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा न्हय. पूण तुमी तें केलां चोराचें भुंयार. हें आयकून प्रधान याजक आनी शास्त्री ताका कशें काबार करचो म्हणलें सोदणेर पडले. पूण लोक सकट ताचे शिकवणेक आजाप पावतलो देखून ताका ते येतले आनी सांज जातच तो आनी ताचे शिश्य शहरा भायर गेले. सकाळीं ते आपले वाटेर येता आसतना अंजुराचो रूख पाड पर्यान सुकोवन गेल्लो तांणी देखलो. तवळ आदल्या दिसा घडलेले सक्तीचो पेद्रूक उडास आयलो आनी जेजू लागीं तो म्हणालो, मेस्त्री, पळय तुवें शिराक घालो अंजुराचो रूख सुकोवन गेला. जेजून जाप दिवन म्हळें, देवाचे वैभवार्थ दवरा. खरेंच हांव तुमकां सांगतां, कोणी ह्या दोंगराक मूड आनी दर्यांत वचून पड म्हूण सांगून आपल्या अंतस्करणांत दुबाव नासतना आपणें कितें सांगलां तें घडतलें म्हूण सन्मानीत जाल्यार तें ताणें सांगल्या बरीच जातलें. देखून हांव तुमकां सांगतां, कितें सकट मागण्यांत तुमी मागतात तें तुमकां मेळ्ळांच म्हूण सन्माना आनी तें तुमकां मेळटलेंच. ह्या शिवाय मागण्यांत तुमी उबे रावतना कोणाचेरय तुमकां कांय कुणी विरोध आसल्यार तें बक्षिया. तवळ सर्गीचो तुमचो बापूय तुमची मागतां बक्षितलो. देवाचें उतर जेजू क्रिस्त प्रेमवचन. एक आंगड आसली. आंगडीत आंगडीचो धनी आनी एक कामाचो मनीस. हे दोगी मस्त वर्सां सांगाता आंगडीत काम करताले. दोगी संतोशान आसले. एकामेकाक समजून घेताले, एकामेकाक उमो करताले, आंगड बऱ्यान चलयताले. एक दीस आंगडीचो कामाक आशिल्लो मनीस अचानक रजा घालता. कामाक येवंक ना आनी त्या वेळार आंगडीचो धनी चिंता, भोवशा ह्या कामागाराक हांवें दिवचो सांबाळ कामाना पडना. देखून कामाक ताणें रजा घाल्या कामाक येवंक ना. ताका सांबाळ इल्लो चड येता. इल्लो सांबाळ चड केल्यार रजा घालचो ना म्हूण चिंता. आनी तो म्हयनो आखेर जाताना सांबाळ इल्लो सडीत दिता. सडीत सांबाळ खान गेल्लो त्या आंगडीत काम करतलो. सांबाळ खान गेलो शीत घरा. आनी थोड्या म्हयन्या उपरांत परतून एक फावटी हो कामागार रजा करता. आनी ह्या वेळार आंगडीकाराक राग येता. कित्याक म्हूण राग येता? त्या दीस रजा घाल्ल्याक हांवें चिंतलें ताचो सांबाळ सडयचे. सडयलो जाल्यार तो संतोशान काम करतलो म्हूण चिंतलें हांवें. पूण त्या दीस सांबाळ ताका सोडयलो हांवें. एक उतर सयत ताणें उपकार भोगचे म्हणलें ना. एक फावटी ताका शिकयता म्हणून चिंता. आनी त्या म्हयन्याक हांव सांबाळ ताचो उणो करता. सांबाळ उणो केल्ल्या वेळार हो आंगडीत काम करतलो. ताका कितें सांबाळ मेळ्ळो तो काम घेवन संतोश रावलो. हे घडल्या उपरांत ह्या आंगडीच्या धन्याक आनी पिसड जाप जालें. तो सांबाळ चड केलो. एक शब्द ताणें उपकार भावचो म्हणलो ना. आतां ताणें रजा केली देखून ताचो सांबाळ हांवें उणो केलो. तरी पूण कित्याक उणो केलो म्हूण एक शब्द विचारना. कसलो मनीस हो म्हूण सांगून
म्हाका बेजार येताली. एक दीस कामागाराक विचारता, आळे सायबा, पयले फावटी तुवें रजा केली, सांबाळ उणो दिता आनी तूं रजा केली म्हूण तुका सांबाळ चड दिलो, ताका तुवें कांय म्हाका सांगूंक ना. आनी हे फावटी रजा केल्ल्या खातीर तुजो सांबाळ हांवें उणो दिलो, ताकाय तुवें कांय सांगूंक ना. कित्याक तुका कांय बगना ना तुगे म्हूण विचारलें. आनी तो व्हड आमगेर काम करतलो मनीस एक बरी जाप दिता. तो म्हणटा, पयले फावटी हांवें रजा केल्ली पळय, तो व्हड म्हाका एक चक्क भुरगो जल्मलो. हांवें चिंतलें, तुका ती खबर मेळ्ळो आमगेर कसाक एक सडीत जन आसा देखून तुवें म्हजो सांबाळ चडयलो पडना म्हूण चिंतलें हांवें. तुका कळीत आसा आनी त्या देखून तुवें सांबाळ चडयलें पूण हांव कांय सांगूंक ना. तें समजलें. आतां हे फावटी काय जालें, हे फावटी म्हजो आप सरलो आनी त्या देखून हांवें रजा केल्ली. आनी हांवें चिंतलें, तुका ती खबर कळीत आसा, एक जर उणो जालो घरांत पूण चिंतून तुवें म्हजो सांबाळ उणो केलो पडना म्हूण चिंतलें हांवें. मोगेचनो, आमकां सूख दूख यशस्वी सलवणी चक्कड येता. त्या आंगडी घराबरी सूख आसतना, वडपण दाखय नासतना, दूख आसतना, कुरकुर नासतना जियोवंक जर तर आमकां कळटा जाल्यार आमी खंडीत सुखी आनी बागी. सुखांत दुखांत सकट तराच्या जिविताच्या अनुभवांत आमी जियोवंक शिकोवंक जाय. आमचो धर्म आमकां ह्या दिशेन उमो करता. आमी सदांच कितें करता, आमच्या घरांत बरें कांय जालें जाल्यार हाची भोगलीक आमकां जाय. जैत मेळ्ळें जाल्यार कोणा वरवीं तें जैत मेळ्ळां, म्हजे वरवीं मेळ्ळां. बरें जालां जाल्यार कोणा वरवीं जालां, म्हजे वरवीं. बरें जावंक कारण कोण, हांव. जर तें पाड जालें जाल्यार कितें करचें, कोण कारण पाड जावंक, तो, ती आनी एक मनीस. हांगासर जेजू ताका बापान दिल्लें एक काम आसलें आनी बापान दिल्लें तें काम, ती जबाबदारी जेजू करीत वेता. कितलें विरोध कोण जेजूक ताच्या सुरविल्या दिसा तावून सुसून जाता. बरें करतना केदाळे पाड आयकूंक मेळटा म्हूण कळीत आसा न्ही आमकां. भुरगीं खंयच्या रुखाक पातोर मारतात, आंबे आपल्या रुखाक या आंब्या रुखाक, आंब्या रुखाक पातोर मारचें न्ही. बरें आसले कडेच कोणी काडच्यो, बरें आसल्यार मात्र विरोध उलोवंक जाता. आनी अशें जेजून बरें केल्लें पळोवंक जायनातलें कितें म्हणटात, तो बरें करता, सैतानाच्या बळान तो करता म्हणालें. देवाच्या सत्तेन तो बरें करतालो म्हणून मानून घेवंक तांकां नाका आसलें. आनी आज जेजू देवाळाक वेता आनी देवाळाक, जेरुसलेमाच्या देवाळाक वेच्या त्या संदर्भार जेजू एक रूप पळयता, अंजुराचो रूप. हांगा बरो कोले आसले, मस्त कोले आसल्यार बरो रूप म्हणून चिंतीचें न्ही. पूण त्या रुखार फळां घातलीं. वांजेल मानकाचो वांजेल आमकां म्हणटा, फळां जावचो वेळ तो न्हय म्हणून. तरी पूण विशेष संदर्भांनी विशेष रितीची फळां आमकां पळोवंक मेळटात. कांय थोडे रूख आसात ते एप्रिलांत आंबे जातात जाल्यार कांय थोड्या रुखांनी फेब्रुवारींत आंबे जावचे आसात. आजकाल सगळे वर्स सकळी मेळटात न्ही तरणे आंबे, सगळे वर्स बारायकेने मेळटात, पोनोसी मेळटात. आनी आजकाल काय म्हणटात एक्सपेरिमेंट करतात, थोडं संशोधन करतात. कितें म्हणून आखेर जाताना न्ही पोनस मेळाचे, जानेवारी येताना तशे पोनस मेळाचे, तसले पोनस कशे करूंक जाता म्हूण सांगून संशोधनां जातात.
संशोधन करतात. पूण हांगासर ह्या अंजुराच्या रुखार फळ मेळत जाय आसलें. जेजूक भूक लागली, फळ मेळोंक ना. हे घडीत जेजू सांगता, भायल्यान बरें दिसतालो तो रूख, पांचवी पानां तातूं आसली, पूण थंयसर फळां नासलीं. जेरुसलेमाचे देवाळ मस्तू चटवटिको थंयसर जाताल्यो, मस्तू कामां थंयसर जातालीं. पूण नीज जावन कितें जायचें आसलें तें थंयसर जायनासलें. कितें पुरो जातालें? व्यापार वहिवाट जातालो आनी त्या काळार तें गरजेचें. मनशाची बली पेटोवंक सगळी वाट 25 महिलां जावन एक पाडो बी बोकडी बी हाडचे बरी नातलें कश्ट आसलें. ताचे बद्दल देवळाच्या आंगणांतच मेळ्ळें जाल्यार सलीस जातालें. उपकाराक पडचें काम तें. खंय काम नी मनशाक ओवन हाडून बली पेटोवच्या बद्दल थंयसर आंगणांतच विकचें. बरें काम तें. पूण कितें गरजेचें आसलें जेरुसलेमाच्या देवळांत? देवाचें आराधन जायचें आसलें. एका निजा देवाक थंयसर वळखुचें काम जायचें आसलें. तें जायनासलें. ताचे बदलेक सगळे गांवांन थंयसर जावच्या व्यापार वहिवाटांतच सगळ्यांचें मन त्याच संकेत शिवाय देवाचें आराधन करच्यांत मनशां मग्न जावन नासलीं. आनी तातूंत जेजू फुडार येता आनी जेजू थंयसर व्यापार करनासल्या मनशाक बरें करूंक लायता. आनी तो म्हणटा, म्हज्या बापाचें घर तें मागण्याचें घर, सोनाचें भुंयार न्हय तें. अशें म्हणून जेजू थंयसर तांचे दोळे उगडटा, तांचें मन उगडटा, तांकां जेजू प्रेरण दिता. पूण सगळ्यांक जेजून बरें सांगलें आयकूंक नाका आसलें. देखून कितें करतात? जेजूक लागाड काडूंक चिंततात, जेजूक नाश करूंक चिंततात, जेजूक जिवेशी मारून ते मांडावळो करतात आनी क्रमेण तांचें येवजण सफळ जाता. जेजूक ते लागाड काडटातच. पूण देवा बापाचें मिसांव कितें जेजून ह्या संवसाराक हाडलें तें करिनासतना जेजू रावना. बापान दिल्लें काम, बापान दिल्लें मिसांव तो ह्या संवसाराक ते जारी करता आनी तो पुनर्जीवन जावन जैतेवन जाता. तुमी साऊथ आफ्रिकाचो आदलो अध्यक्ष नेल्सन मंडेला हाचे विचार आयकला आसतलें. एक बरो संवसारांतलो मुखेली तो. साऊथ आफ्रिकाक स्वातंत्र्य मेळचे खातीर आमच्या देशाच्या महात्मा गांधी बरी थंयसर ताणें मुखेलपण घेतलें. स्वातंत्र्य मेळचे खातीर तो वावुरलो, तो पेसाडलो आनी त्या संदर्भार तो जैलांत आसलो. कितलीं वर्सां जैलांत आसलो तुमी जाणात? 1 वर्स, 2 वर्सां, 10 वर्सां, 15 वर्सां, 20 आनी 7 वर्सां जैलांत आसलो. लांब आवती ती. एका मनशाचे सगळे अर्थे आवक म्हूण येता तितलीं वर्सां तो जैलांत आसलो. 20 आनी 7 वर्सां. आनी त्या वेळार ताची एक सांगणी आसली खंय, खूब बरी सांगणी. कितें सांगणी कळटा जाय? हांव एकच जिखतलो, ना तर कांय तरी शिकतलो. आयदर आय विल विन और आय विल लर्न. एकच जिखतलो ना जाल्यार कितें तरी शिकतलो. आमच्या जिविताचे सकड अनुभव मोगाचे न्हू. आमकां एकच आमकां जीक दितले, यशस्वी दितले, ना तर आमकां कितें तरी बरें करून शिकयतले. देखून कश्ट, नश्ट, सर्वनी, पिडाशिडा, कुटुंबाच्या मोगाच्या मनशांचें मरण असले पुरा संदर्भ उदेतना सगळे मुक्तले म्हणून लेखचे न्हय. ताचे बद्दल ह्या संगीतावन देव कितें की म्हाका बरें कोण बरें लिसांव शिकयता म्हणल्यार बरोवशा जियोंक आमी खंडीत जावन शिकोवंक जाय. कित्याक आमचो सोबी जेजू क्रिस्त बरोवशाचो सागर आमकां तो आमकां बरोवसो दिता. आमचें जिवीत बरें जातलें म्हणून आमकां तो धैर्य दिता. आनी त्या देखून आमचें जिवीत बरें जायना म्हूण चिंतलें जाल्यार आमी हांगासर येवंक जाय. आनी मुखार ह्या घडये उपरांत
साताच्या पोंशान शेताक गेल्या उपरांत पोंटाळा गेल्या उपरांत आमचे जिवीत बरें जाता म्हणलो भरवसो आसा देखून आमी हांगासर आयला आनी तो भरवसो आमच्या सालत्या जिवितांत सदांच तो जीव दवरया. त्या सुरविल्या गणितांत सांगलें तो ताचेच लेखन नासलो, ताका सडीत दिलें म्हणून व्हडलो कांय तो फुगोवंक ना, ताका उणें दिलें म्हणून त्या दर्याक पुरपुरोवंक ना. बघा सगळी बऱ्याकच घडला म्हणून तो चिंता. नेल्सन मंडेलाच्या जिवितांत 27 वर्सां जायला ताका घालो जाल्यार म्हज्या जिवितांत एकच हांव जिखतलो ना जाल्यार कितें म्हणी बरें शिकतलो म्हणलो ध्येय ताका आसलो. सोम्याचे जोगू देवाड शुद्ध केल्ल्याक ताका जिवीशी मागूंक योजना केलें आनी ते योजनांचें कार्य करताले. तरी पूण जेजून केल्लें बरेंपण आजून संवसारांत जिवेंच आसा. त्या सोम्याच्या विसावांत आमकांय ताणें वांटो दिला. सांजुजे वासान संपूर्ण तरान सोम्याच्या विसावांत ताणें ताकाच वांटो घेतिल्ले बरी. आमी ताच्या नांवान हांगासर सगळ्यांना जपल्ली सोम्याच्या विसावांत आमकांय वांटो आसा. आमी बरें करीत वचोंक आसा. बरें करता आसतना विरोध कोण आमकां मेळटले तरी पूण विरोध कोणाच्या मदें जें कितें बरें करूंक आसा तें बरें करीत आमी वचुया. बरें करचें खंयसर पयलीं आमच्या कुटुंबांत बरेंपण करूंक आमी सुरू करूंक जाय आनी खंयसर गरज आसा थंयसर बरेंपण करूंक येवकारिस्तान आमचे थंय वचो सोमी आमकां बळ दिवन आदार. हमको 130 दिन प्रदान करते हैं. मोगचनो हे आमचे बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. भोव मोगाळ बापा सर मनशांच्या हातारोका आपले परजे खातीर सांजुजे वासान कतकतीत मोगान भेटयल्लें मागणें आनी खालतेपणाचें सादें जिवीत तुका भोव चड मानवलें. हेच शेगून आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणान वांटो घेवंक आमकां फोवो कर म्हूण मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर्वंतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. संतोष बरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेवका सांजुजे वास पासोत आमी तुका दिन वासतांव. भावार्थाच्या आनी मागण्याच्या उजवाडान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सांगात सोडून कालतेपणाच्या आनी दुबळिकायच्या स्पिरितान जियेवन
तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षक जावन फावो केलोय. हें ताचें देखी बरीत आनी परजळीत जिवीत आमचीं काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गीचो आदार दिता. देखून वर्णूक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गींच्या सरदुतां भक्तां सांगाती आनी सगळ्या तुज्या रसना बराबर व्हडा उल्हासान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो, तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जवान जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भवडतसो गुट परगटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करतांव आनी हो जिवीताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोवो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा, सगळ्या जकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां तुजे सगळे मेल्या समेस्तांक तुजें पदळीत मुखामोळ पळोवंक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागतांव. आमकां मर्या देवाची माया सांगाती भगेन जुजाय तुजो पती, भगेन दोत, भगेन जुजे वाज आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससांच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्यान शिकयल्या उतरांनी बापाक आमी उलो मारतना
परत एक बोटी पावसा खातीर आमी मागया. आमच्या भुरग्यां पासत त्यो इस्कॉलाचें वरां सुरू जालां आसता. सर आमच्या भुरग्यां पासत मागया, पिडेस्त आनी प्रायवंतांक, ह्या पूर्ण तळार शव भेटोवच्या सर याजकांक, धार्मिकांक आनी सर्व स्वयंसेवकांक आनी हांगासर हजर आसल्या सर भाव भयणींक त्या बापाच्या मोगांत सदांच जिवंक फावो जावं म्हण मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितांव, तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळेंत पडोवं दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्तचें येणें बरोवशें नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुता मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बवर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेका शांती दियात. शेडये संवसाराचें पाप करतले आमची काकूत कर. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणांत वांटेली जावं कापोवणे लाभली आमी सोमेस्त सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थूया. देवाच्या सजीच्या बाबा, या दिवसा तुझ्या कोण्यात पळ देऊन आईल्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या पुताच्या पुढे रक्ताच्या जीवनात दोषी केल्यापासून आम्ही तुका आराधना दिता. आम्ही सेवलेल्या सजीच्या जीवनावरवी तुझ्या एक पोटात जीवची ताण आमच्या काळजात सडय आणि सांज तुझे वसाच्या पसळीत शिकवणे आणि देखीवरवी तुझ्या पुत्राची जो ख्रिस्ताची खरी खबर पटवतो आमका कृपा दी म्हण मागता. त्यास तुझ्या पुता जिजूचे नावे. सर्वेस्फोट तुमचे सवे असो. सर्व पदवीदार देव दयाळाय तुमचे आशीर्वाद घालून आणि तुमका सर्व वाईटांकी वारो. दैविक शब्दाच्या उजवडावरील तुमका भवतात भरोशान आणि मोगान तो भरून आणि तुमची कुटुंबाची जी बऱ्या करण्याने सुखोड जाव. शांती समाधानाचे वाटेल तुमचे पावला सांभाळून बापाचे खुशे परमाने सोडून आणि अशे सगळीच्या सुखात पावो तुमका फावो जाव. आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पुत्र आणि पवित्र आत्मा आम्हा सगळ्यांचे आपलो आशीर्वाद घालो. ओसुनियात ख्रिस्ताची शांती तुमका धाडटा. मोगशनो सांज जेवाज बापाच्या पूण थळार येवन आमच्या सर्व गरजां खातीर मागोवन आमच्या काळजा मनाचे त्रेग सांज जेवाजा मुखांत देवा थंय उबारून ताची आशिर्वादां बरेपण जोडून नवे नवेळी प्रत्येक तरान मागतना आमकां सर्वांक बरेपण लाभतलें. आज पवित्र सक्रामेंताचें आराधन चलोवन व्हरून आमचे खातीर मिसाचें बलिदान भेटोवन नियाळ दिल्ल्या बाप जॉन वाज देरला कट्टे होमिओपॅथीक फादर मुल्लर होमिओपॅथीक हॉस्पिटलांत थंयसर चापलेन जावन ते वावर दिवन आसात. तुमकां मोगाळ पाद्र्या बानो सर भक्तिकांच्या नांवी तुमी आयच्या दिसा आमकां दिल्ल्या देवाच्या उतराक आनी सोमियांच्या सांगातपणांक आमी सर्व तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. सांगाताच तुमच्या मिसावांत आमी तुमकां बरें मागता. देव बरें करूं. बसया. मोगाच्यान आयिल्ल्या सकडांनी वरती पातयेनी विश्वास जुजेवाजाचेर दवरन जायती ते सवां गरजत आनी भेटयल्लीं आसात. आनी ह्या दिसांनी गोंयांत हांव जायतीं आयिल्लीं आनी सकडांनी बरयल्लें जायतें हांगासर आसा. थोडी म्हाका वाचूंक जाल्यांत थोडी ती गोंयची भास हांव कोडयाळचो गोंयची भास समजना पूण जुजेवाजाक बरी समजता कित्याक थंय थावनून तो आयिल्लो देखून एक्की चीट सोडिनासतना पुरा चिटी हांगासर वट्ट करन जुजेवाज बापाच्या पांयां तळी दवन हरी एकल्यांनी आशिल्ल्यांक तांकां तें बरेंपण फावो करतलो म्हणल्या त्या पातयेन हे सर्व ते सवां जुजेवाजाक भेटोवन हांगासर जमल्लीं आमी ह्या ते सवां सवय आमच्याय ते सवां सांगाता घालून एकामेका खातीर मागया. अर्गां जावन आयिल्लीं एग्जामांत बरें मार्क्स मेळिल्ल्याक थोड्या भुरग्यांनी अर्गां दिल्यांत. एका ल्हान बाळश्याची बोंबली गूण जाल्ल्याक अर्गां दिल्यांत. तशें ते सवां भायल्या गांवांत बऱ्या सांबाळाचें काम मेळच्या खातीर घरचें काम बऱ्यान जावच्याक हक्कपत्रां मेळोवंक बस बऱ्या रितीन चलच्याक एकावय आपल्या पुताच्या प्रमोशना खातीर मागता. न्हवऱ्याचें बिझनेस पंथा पावोवंक पतीण मागता. बऱ्या भलायके खातीर सबार आनी मागला. दुबयांत न्हवऱ्याक बरें काम मेळोवंक जागो बऱ्या तरान विकून वचोवंक तोंडाची खतां गूण जावंक मागतात. भुरग्याचें हट रावोवंक आवय मागता.
भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत शिकल्लें मोतेन दवरूंक आनी परिक्षेन बरें करून बरोवंक जाणवाय मेळच्याक वडिलांनी मागला. एकल्याच्या रक्ताची एलर्जी पिडाक गूण जावंक मागला. घरचें रीण फारीक करूंक तांक लाबोवंक एक आवय आपल्या धुवेक बरो सांगाती मेळोवंक मागता. बऱ्या सैरिके खातीर सबार आनी मागल्लें आसा. भुरग्याच्या देण्या खातीर सबार जोड्यांनी प्रत्येक जण आमच्या गोंयच्या भाव भयणींनी हांगासर येवन जायते ते सवां तांणी बरोवन घाल्यात. भुरग्याच्या देण्या खातीर तांची आशा सुफळ जावं दी. जुजेबाज बाप तांकां सर फावो करून दी म्हणून मागया. काम बऱ्या रितीर चलोवन वचोंक मागतात. स्पॉन्डलायटीस प्रॉब्लमांतावन गूण जावंक येवकेन तशें कुटाम काजारी जिवितान कश्ट जाता तांच्या मतीक उजवाड मेळोन मोगान जियोंक फावो जावच्याक. बांयंत बोरांत उदक उणें जायना जावच्याक. भुरग्यांनी मोबायल सोडून शिकोवंक आनी जेवणाक सांगात दिशें. भावाक भयणीक बरें काम मेळोवंक. ब्रेस्टांत जाल्लें ग्रोथ नपैंच जावन गूण जावंक. जाग्याचें प्रॉब्लम सारकें जावंक. आमाल पियोणें सोडून कुटुंबांक आदार जावंक. बाळंटेर बऱ्यान जावंक. आंगार पडिल्ले फोड गूण जावंक. शुगर BP कोलेस्ट्रॉल उणें जावंक पावसा खातीर जायत्यांनी मागला. सायकियाट्रीक मेडिसीन बेगीनच रावोवच्या खातीर बरी भलायकी मागता. घोवाचें किडनी प्रॉब्लम सारकें जावंक पतीन मागता. पेंकाट पाट पाय बावळो तकली दूख गूण जावंक. CA परीक्षा बरयल्ल्यांत जैत मेळोवंक. सेमिस्टरांत बरे मार्क्स मेळोवन पास जावन बऱ्या कंपनींत प्लेसमेंट मेळोवंक. बोटींत एक्सिडेंट जाल्ल्याक बरी भलायकी मेळोवंक. 2 वर्सां आदी येवन मागल्लें तुवें दिलाय. आतां पतीन सवे येवन भुरग्याचें देणें लाबोवंक तें जोडें मागता. UK वचूंक इस्रायल वचूंक जावच्याक. आपलें एक घर जावंक सर आडकळी पयस जावंक मागता. एकल्याक दुसऱ्या भुरग्याचें देणें मेळच्या खातीर बरो मनशापणाचो दाखतेर जावंक. सबार गोंयच्या आवयन तांच्या पुताक सुनेक धुवेक नातरांक बरी भलायकी भुरग्याचें देणें मागला. दोंपार गांठी दूख गूण जावंक. 1 वर्साच्या भुरग्याक बरी भलायकी मेळोवंक. UK वचूंक केल्लें रीण फारीक करूंक आदार मेळच्याक. गव्हर्मेंट सीट मेळोवंक. कुटुंबान शांती समाधान मायो मोग राज करूंक. हृदयांतलें दूख गूण जावंक. आंगाचें खत गूण जावंक. भुरग्यांचे दोळ्यांचे दिश्ट सारकी जावंक. कॅनडांत बरें काम मेळोवंक. एकल्याच्या आंगाची खतां संपूर्ण गूण जावंक. एकल्याचें बिझनेस बऱ्यान चलोवंक. ल्हान भुरग्यांक बरी भलायकी मेळोवंक. एका कुटुंबाचें फिनलँडाचें प्रोसिजर बेगीनच जावंक. उडासाचे सकत पाटी येवंक राग उणो जावंक. ब्रेथलेसनेस तावन बेगीन गूण जावन जिवितांत मुखार येवंक. गोमटेर शीर वणदरची तकली वणदरची गूण जावंक. भुरगीं आपल्या आवय बापायक बरी भलायकी मागतात. घरांत भाड्याची येवंक. दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक रीण फारीक करूंक तांक. एकल्याचें गँग्रीन गूण जावंक. सायनस प्रॉब्लमांतावन गूण जावंक. घरा बागलाक रस्त्याची वेवस्था जावच्याक. कॅन्सर पिडाक गूण जावंक. एकल्याचें PCOD सारकें जावन सिस्ट ऑपरेशन आसतना गूण जावंक. OET एग्जाम IELTS एग्जाम पास जावन भायल्या गांवांक बरें काम मेळोवंक. एकल्याक TET एग्जाम पास जावन गव्हर्मेंट इस्कॉलांत काम मेळोवंक. पिरियड्स समा जावंक मागता. पायल्स गूण जावंक. दुबयक वचून एक बरें काम मेळोवंक. रीण नासता जागो विकी नासतना गरज सयवस फावो जावच्याक. जाग्या खातीर कुटुंबाच्यांनी आमचे विरोध केल्ल्या कोर्ट केसींतावन सुटका मेळोवंक. एकल्यान इन्वेस्ट केल्ले पयशे बेगीनच पाटी मेळोवंक. कंपनी विजार दुबयक बरें काम मेळोवंक. ल्हान भुरग्यां सवें UK वेच्या कुटुंबांक बरेंपण मेळोवंक मागतात. ह्या तेसावां इराद्या बराबर आमच्याय काळजाचे अत्रेक आमकांय मागोवंक आसचें आनी आपूण थळार विविध रितींनी बरें मन दाखोवच्या, दान दिवच्या, कुमोग करच्या, विविध रितींनी आदार सुंच्या सुदारचुंच्या आनी विविध रितीची सेवा दिवच्या सर पाद्र्याबांक जुजेवाज बापाक तांच्या वावरांत तांकां सर रितीचें जैत फावो करून दी आनी हांगासर येवच्या सर भक्तिकांचे काळजाचे अत्रेक सुफळ जावं दीत. आनी सांगाताच आमी आशेवन आसचें पावसाचें देणें
ह्या दिसांनी देव आमकां फावो करून दी म्हणून हात वयर घालया. एक आमच्या पायक नमान मरी आनंद बापा हांगासर आसलेल्या सगळ्यां खातीर दिंबी घालून आमी भेटोवया. ह्या पुणथळाची सकत दिंबी राटपण आसा. पातयेन आनी विश्वासान मागल्लें आमकां जजवाज मागोन दिता, देव दिता. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो त्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमीन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुजे संगता आनी सदैवी Bakivon Zuze Vasaji Ladin Somia Kakuldam Chikar Krista Kakuldam Chikar Krista Ikamka Krista Dayena Ikamka Sergincha Deva Bapa Deva Puta Sonsaracha Taroka Deva Pavitra Timya Santisima Trindadi Ekas Deva Goincha Benevolent Zalmalya Sanzuze Vas Bapa आपल्या वै बापयच्या देवस्थानान वाडून आयिल्ल्या सांजुजे वास बापा दुबळी कायाची जिणी जिवन सुगुर्त जावन रित्या पांयांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजुजे वास बापा सगळ्या किनारांत पवित्रपणाचो परमळ पासरल्या सांजुजे वास बापा श्रीलंकांत दगदवणेक संपडलेल्या कथोलिकांची बिरमत पावल्या सांजुजे वास बापा मरियमायेचो सेवाक जावन आपणाक मरियमायेच्या हातान समर्पिल्ल्या सांजुजे वास बापा भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंकाक वचून नास जावन वेच्या कथोलीक बोवार्थ जिवो केल्ल्या सांजुजे वास बापा कोंतांचे भक्तीपण आदार मरियमायेचो मोग आमच्या काळजांनी बरोवंक प्रेरण दिल्ल्या सांजुजे वास बापा कश्टान सांपडलेल्यांच्या गरजांत पावून तांकां बुजयल्ल्या सांजुजे वास बापा देवाचेर बोवार्थ दवरून जिणेंत आयिल्ले सर्व कश्ट अनवार धैर्यान सोंसल्या सांजुजे वास बापा भुरग्यांक जल्म दिवचें भाग नातल्या पासून देवा लागीं विनंती करच्या सांजुजे वास बापा बोवार्थ सांडून पयस गेल्ल्या शेळयांक एका गवळ्या कालिंडांत हाडूंक वावुरलेल्या सांजुजे वास बापा देवाच्या मोगाची गोडसाण साकोवन सर्वांक देवा सरशी हाडूंक पेसाडल्या सांजुजे वास बापा देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडचले देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडचले देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडचले नवेनाचे मागणे हे सांजुजे वास तूं आमचो शारोती जावन आसाय आनी सर्गींत जावन देवाची बेसांवां आमकां वांटीत आसाय तुजें जिवन आमकां एक आदर्श तुवें चलिल्ली वाट आमच्या क्रिस्ती जिणी एक मेलफंक्त तेच वाटेन आमी चलच्या तुजे तावन प्रेरण घेता आनी आमकां तुज्या गोपान समर्पिता सांजुजे वास देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेटतलें तुजे जिणेन देवाचो परिमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तोच मोग हजारो लोकांक वांटच्याक तूं सुटसुटीत जालोय अंतकरान बुडोवन आपल्या जिणेची वाट वगडयलेल्या सरशी तूं धांवलोय तांकां जिविताचें उतार परगट कर सक्रामेंत दिवन देवा सरशी हाडलें हें मिसांव करतना तुका पुरासन जाल्ली म्हूण ना कश्ट म्हणलें तुवें लेखलें नाय असलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी किर्लात घाल देवाचें उतार परगट करूंक आमची काळजां उर्बेस्त कर पेल्याच्या बचावे विशयान चिंतूंक आमकां शिकय सांजुजे वास दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आसल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय तांच्या गरजांक तूं पावलोय तांची दुखां तुवें पुसलीं तांच्या जिणेंत नवो भरवंसो हाडलोय जेजूच्या ल्हाना भावंडांच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुजे जिणे मारिफा शिकयलां आसता जेजूचें सारकें दुर्बळ्या पिडेस्तां आनी कश्टांतल्यान तें पळयोवंक आनी तांचे सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर सांजुजे वास ह्या संवसारी देवाच्या हातेर तूं जावन आसलोय देवाची विशेश मजत तुजे सवय आसली आनी सबारांक देवाचो आदार मेळसो केलोय आसरगाराजान देवा संगी तूं आसाय थंय जावन तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय आमचें जिवन तुका उक्तें करता आमच्या जिणेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडटा आमच्या गरजांक तूं पाव
ने आमचे पासो देवा लागीं माग. ह्या घडये ह्या आमच्या गरजा पासो देवा लागीं विनंती कर. आमची मागणी ती सवा ह्या वेळार आमच्या काळजाचे अत्रेग सांजुजे वास बापाच्या पांय तळा मौनपणी समर्पण दिवया. सांजुजे वास देवाच्या मोगाळ वेंगेत हांवन केदींच पयस वसूंक आमकां सोडी नाका. दुस्मनांच्या सरपासांत हांवन आमकां राखून व्हर. बोवार्थ्या गाडवेच्या संगतीक बली जावंक दिवं नाका. जेजून दाखयल्ल्या वाटेन चलोवंक मरियमायेच्या गोपांत रावोंक आमकां तुजो आदार दी. अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पयना उपरांत तुजे संगता देवाच्या सर्गींच्या घरांत सासणाक जिवचे भाग आमकां मेळाशें कर. आमीन. सुमयाचे नावी आमचो आधार. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. प्रार्थुया सर्गींच्या मोगाळ बापा, विविध तराच्या दुखेंक पिडेंक कश्टांक आनी अडचणेक संपडलेल्यांत तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विस्मितां करून दाखयलां. तेच परी तुज्या सेवका सांजुजे वासान आपले जिणे आनी मरणान जायतीं आजापां करून तीच मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत ओडून हाडली. ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय. आमची पिडा शिडा गूण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवारांतले आमकां निवार. हे घडी आमी उसारलेल्यो आनी उसारनातल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरतांव. तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हण मागतांव. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. प्रार्थुया. आज सांजुजे वासाच्या नोवेनाच्या दिसा ताका आमी मान करतांव. ताची महिमा आनी संतोश एका देवा तावन येता. तसो देव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां बरूं. आमीन. सांजुजे वासाच्या विनवणेन सगळ्या पिडे शिड्यांतलें सगळ्या वायटांतलीं तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उजवाडाक जिविताच्या मेटांनी चलोवन तुमी वाडोवंक शेकी सेवे साकरेची मनशां जावंक तुमकां पवित्र आत्म्याचें बळ मेळो म्हण मागतांव. सांजुजे वा सर्गींच्या राजान बापाच्या एकवटांत आमचे खातीर विनंती करता म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोश भरीत आसा. तुमी सगळीं त्याच बापान बसयल्ल्या घरांत भाग्यवंतपणाचो मुकूट जोडून ससनाक संतोश भोगूंक पावो आनी त्याच सोडवंदरा देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सोवे सदां आसूं. आमीन.
Señor, que se siente de la voluntad de Dios.